म्हणून ही खेरीत कळवणी करता जो आमचो भाव प्रेमानंद नायक सांकवाडेचो तो एक्स सरपंच आतां तो सिनियर सिटीजन तो उपासाक बसलेलो आसा. पंचायत सांकवाडेची आसा थंयसर पंचायत घर आसा थंयसर भायर बसलेलो आसा आनी तो जो उपास करता तो आपणा पासत न्हू पण खेरीत भाशेन हे आमचे फुडले पिळगे पासत हे आमचे दोंगर दोंगुल्ल्यो आसात त्यो सांबाळून दवरूंक. सांकवाडे तावन ही आमची दोंगुल्ली सुरू जाता ती वास्को पाव पासून काबार जाता. हो जो आतां डिव्हलपमेंटाच्या नांवान हे दोंगर कातरूंक लागलेले आसात हे आतां जरी तर थिंगा सांकवाळे बंद जायना हे मुखारूय येतले. आमचे दोंगर काबार करून उडयल्ले आसात, थोडे उरले तेय काबार जावपाचे आसा. आनी हे तो करता जाल्यार आयज 5वो दीस ताचो उपासाचो आमच्या भुरग्यां पासत. आयज आमी जो संदेश घेतला तुमच्यान जाता तें करात, उपाय घेयात. आमी घडये व्हडले उपाय घेवन थंयसर घडये ताचे बरोबर उपासाक बसूंक जावचें ना, पूण तुमच्या भुरग्यांक घेवन वसात थंयसर, दाखयात की हो एक जाणटो मनीस तुमच्या फुडारा पासत हो उपास करता. इल्लीशी घोटाय ताका दिवंक थंयसर पावात. आनी तेन्नाच घडये आमचो सरकार दोळे उगडटलो की हो लोक ह्या मनशा बरोबर आसा, ह्या प्रेमानंद नायक ह्या भावा बरोबर आसा. तेंच मागूंक की आमचे दोंगर दोंगुल्ल्यो सांबाळ आनी जे बेकायदेशीर परमिशन दिल्ली आसा ती रिवोक कर म्हूण. आमच्यान जाता ते उपाय आमी घेवया आनी आमचो सरकार दोळे उगडटलो म्हूण रावया आनी आमच्या सरकारा लागीं मागुया. जें कितें बेकायदेशीर करून आमची गोंयचें पर्यावरण नश्ट करपाचें काम चल्लेलें आसा तें तांणी बेगीनूच सोडून दिवं.